साम पावलान कोलासे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा ते ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. देवाचे उतार तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मन्यारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर थावन आनी सर्व वंशावळी थावन लिपोवन आसलेलो तोच गुठ आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवोसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्ता सवे सर्व मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशे हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासत म्हजे थंय वावुरतेल्या क्रिस्ताचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे पासत आनी लावोदेसियांत आसलेल्या लोकां पासत आनी तशेंच खुद्द म्हजी वळख नासलेल्या हेर जायत्यां पासतही कितले वावटीन हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांच्या सक्तांच्या काळजांत उत्तेजन मेळ्ळा जाय. तांणी मोगाच्या बांदान आनीकय लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताचे खरे समजणे थावन मेळटा ते सगळे संपत्तेचो भरवोसो तांकां लाबा जाय म्हूण हांव इतली कश्ट वावंट काडटां. ह्याच क्रिस्ता थंय सर्व जाणवायेचें आनी समजणेचें भंडार लिपोवन आसा. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी एक साबता दिसा जेजू सिनेगोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो. आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजेव ताका पारत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणासून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सोमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचे उतार हे.